अगो ब्रिजिट, मातशें बाजारान वच आनी व्हडली सॉफ्ट ड्रिंकाची बाटली हाड आनी खावपाकूय कितें हाड, पॅटीस बीन कितें. ती लिंडा आंट्यान ती येवपा आहाय. येद्दी व्हडली कित्याक बॉटल जाय गे? कितलीं जाणां येवपाची हां तर? 3 जाणां गो. 3 जाणां मगे? मागीर येदेशी बॉटल पुरो मगे तेंका? कितें म्हयनोभर रावपाक येतात कितें? वय, आनी आमच्यो सगल्यो वस्तू आहा पळय त्यो व्हडल्या रुमांतल्यो काडया आनी धाकट्या रुमान शिफ्ट करुया. तेंका तो रूम दिवया. आमकां धाकटो रूम पुरो. तूं सोफान न्हिदल्यार पुरो न्हू रातचें? आनी हांवें बेश्टें फकाणांनी म्हटलेलें. हांव सोंपोन बीन पळयना न्हू. चिमटो काडून पळोवया. आवयस, सोंपोन न्हू हें. मामी, इतले दीस कोण कोणागेर रावता गे? तेंका घर ना? आगो, तेंचे घरा पेंटिंग चालू आहा म्हणून ती हिंगा रावतली. म्हाका तेंचे कांय प्रॉब्लेम ना. बट ते लिली, बाप रे बाप. वयल्यान थोड्या दिसांनी म्हाजे एग्जामी आहात. कशें जातलें? तूं कर गो तुजी लिसां. तुका कितें कोत्ता तर तें? लिली कितें कितें कोत्तेलें तें जाणा जावपाक फूल व्हिडिओ पळयात. येली ब्रिजिट. कित्याक येली? ओह नो. हॅलो लिंडा आंटी. हॅलो लिया. हॅलो लिली. ओके ब्रिजिट, यू कॅन डू दिस. हॅलो. मामी, इतले कितें सामान घेवन येयल्यान गे ती? बर्मनांतले रावंक येयल्यान कितें गे? ओगी राव थिंगान जाप को तेंका. हॅलो, कशी आसात तुमी? आमकां बरी ना करपाक येयल्यान. कितें म्हटलें? ना, टीव्हीशी घेवन येयल्यान तुमी. तुजी मामी सांगत तुमगे टीव्हीच ना म्हणून हाडची पडली. केबल कनेक्शनाचे बीन सगळे बंदोबस्त केला आमी. ना आंटी, आमी टीव्ही बिवी पळयना. ते टीव्हीचेर कितें कांयचे कांय बुरशे दाखयतात. बेश्टीच पातकान पडपाच्यो खबरो म्हणून आमी ती टीव्ही बंदूच उडयली. आमचे लिलीक टीव्ही पळयनासतना रावंकूच जायना. नाल्यार रडत रावता. कार्टून पळोवंक सोदता आख्खो वगत. माय पाय पयलीं भुरग्यांक वायट संवय करतात. फुडले जग चलता तर फाटलें चलतलें. आगो लिली, तशें करिनात. पळय तेका. जालें, गेलो आमचो सोफा. मामी, कितें जालें गो? केदे वयल्यान टीव्ही घालप गे मामा? म्हाका डिस्टर्ब जाता न्हू. एग्जामी आहा न्हू म्हाज्यो. सांग गे तेका मातशें आवाज लो कर म्हणून तो. हा राव, सांगता. बाय लिली, टीव्हीचो मातशें आवाज लो कर. ब्रिजिट बायक डिस्टर्ब जाता न्हू, तेका एग्जामी आहा न्हू. ना आंटी, लिलीक अशीच टीव्ही व्हडल्यान पळोवपाची संवय जाल्या. मातशें वक्तान बंद करूंक लायता तेका. ओके लिली? ओके मामा. 1 hour later. आतां म्हाकाच लिली कडेन उलोवचें पडटलें. लिली, 1 वर जावन गेलें. पुरो टीव्ही पळयला ती. फाल्यां पळय. बंद कर बेगीन. ना, तुजेर मुगो 1 वाजयतलें हांव आतां. मामा. ओह नो. हे लिलीचें कितें करूं? हॅलो, केबल वालो? कितें जालें मॅडम? केबल येना? केबल येता म्हणूनच फोन केला तुका. केबल येता जाल्यार कसले प्रॉब्लेम आहा? केबल येता तोच व्हडलो प्रॉब्लेम. एक काम कर म्हाजें, हांव तुका जीपे करता 500 रुपया. हाऊस नंबर 112 चो केबल कट कर. ते तूच कोर न्हू मॅडम, फाटलो वायर काड जालें. वायर काडल्यार फाटलो पोत्तून भितर लावंक जाता न्हू. ते बरें हुशार आहा. मातशें हें तें फालतू उलोवन टायम पिड्यार करनाका बाय. बेगीन कट कर. मामा, टीव्ही कित्याक चलना? येस, आतां सुसेगाद स्टडी करतलें. हैं? केबल वाल्याने धोका दिया? लिली, कितें जालें ब्रिजिट? ना, आतां लिली म्हणटालें न्हू टीव्ही चलना कितें, केबल येना. मागीर खंय स्टार्ट जाली? कोण जाणा केबलाक कितें जालें. स्मार्ट टीव्ही न्हू आमची, यूट्यूब कनेक्ट केला. स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट फॅमिली, सगलो प्लॅन गेलो बेकार. 500 रुपया गेले म्हाजे. ओह नो. कितें? लिली. मामा. आतां कितें जालें? एक
खेळली. ते हांवूय जाण हिंगा कितें करता आसो गो धाकटे ते. ते ती धाकटे न्हू ती आमची सगळ्यांची माय तुजी सोयरी म्हणून उगी रावता न्हू तूं तेंकां हे खेळण्याचे जागे सुरी बरी उडयली जाल्यार तेणें पांव कातरपाचो मगे म्हाजो. ब्रिजीट आंटी आंटी म्हणनाका आनी कितें अंकल म्हणत तर बाय म्हण बाय. पूण बाय म्हाका म्हणटात न्हू तुका कशें बाय म्हणप. तोंडान सुबेज चेडू कितें काम आसलें तूं हो कसलो फोन यूज करता कित्याक जाय तुका. गेमी खेळोंक जाय म्हाज्या फोनार गेमी ना. दाखय छी एंड्रॉयड फोन आयफोन ना तुजेशी. तुजे ग्रँडमान म्हाका घेवन दिलोलो आयफोन. म्हाजे डॅडी कडेन मामी कडेन ग्रँडमा कडेन सगल्यांची आयफोन ना तुजेशी आयफोन ना. व्हडली मनशां तुमी आसपाचे तुमचेची आयफोन. मातशें वॉस हिंगासरल्यान म्हाजी तकली हिरार करनाका. आयफोन कितें 1-2 हजारांची वस्त. आयफोन हाडल्यार कितें सरकार वयतली कितें. बाय द वे गेमी ना जाल्यार म्हाका प्ले स्टोरासून डावनलोड बी करपाक येता. तूं वयता की ना. असो असायनमेंट बी केलो. अरे हे कितें सगलें कोणें केलें. कोण आनी कोत्तलो. मामा ओ मामी आता कितें केलें तेणें. यो पळय गे कितें केलें लिली. म्हजो 30 पेज्यो बरयलो असायनमेंट पिड्यार केलो पिजून उडयला. फाल्यां म्हाका सबमीट करूंक जाय कितें करूं हांव. ते लियाक बरे भाशेन सांग ते चेडवाक सांबाळ म्हणून सांगता हांव 2 वाजयना जाल्यार पळय हांव तेजेर. हांव बरे भाशेन सजमायता तेका. कोणाक सजमायता लिली. तुका कितें दिसता ते धाकटे उरले भुरगे तेका कांय सजमना म्हणून सगळे सजमता तेका मुद्दम करता ते म्हाका सतावपाक. आगो तुका हांव कितें सांगू आमगे सोयरी येयल्ली आहात. ही 1 म्हयनो रावपाक येयल्ली आहात आनी तेंचे चेडू आहा ते लिली म्हटलेले तकली हिरार करून दवरल्या गो तेणेन म्हाजी सारकी. केन्ना काय म्हाका म्हयनो गेल्लो जाला केन्ना वयतली कोण जाणा. म्हाका थिंगा कोणागेर वचोन 1 म्हयनो रावचें जालां हिंगा असो लिसांव पासून करूंक दिना मुगो म्हाका. तेजे खातीर म्हाका कॉलेजीन एक्स्ट्रा टायम रावन स्टडी करचें पडटा थिंगा. अरे थोडे दीस तुमी रावपाक येयले आनी बरे भाशेन रावात न्हू दुसऱ्यांक कित्याक त्रास करतात. आनी तेजे चेडू आहा ते लिली तेका कितले लाग करप ते इतले लाग करप सारकें न्हू भुरग्याक. तापोवपाच्या टायमार तापोवंकूय जाय तेंकां नाल्यार भुरगीं हाता भायर वयतात मागीर. घरान पासून एक चॉकलेट खावंक सुसेगना म्हाका एक चॉकलेट धरिना. लिपोन खावची पडटा म्हाका चॉकलेट म्हटल्यार बरो उगडास येयलो. मी तुका मागीर फोन करता बाय. लिली पिली सगलीं भायर गेल्ली आहात. सुसेगाद हांव म्हाजें चॉकलेट खातेलें. चॉकलेट न्हू मामी ओ मामी चॉकलेट घे म्हाजी हिंगा लिपयल्ली ती हांवें हात लावना लिलीन हाडल्या आसतली. मामी कितें घेते लिली फ्रिजीन वयतलें म्हणून हिंगा उशा पोंदाक लिपोवन दवरलेली हांवें ती चॉकलेट बरें खातेलें म्हणून. म्हाजे घरान म्हाका एक पासून जागो ना लिपोवन दवरूंक कितें. ओय लिली पियानो न्हू तो वाजोवंक फॅन पिड्यार जातलो. ना हांवें म्हजे पयली सॅलरी घेतलेलो तो फॅन. लिया मातशें लिलीक भितर वच. लिली बेबी कम ये शानू कम. मामी तेंका विचार की तेंचे घराचें पेंटींग कंप्लीट जालें काय म्हणून. पिशें जाला गो तो डायरेक्ट कोण उलयता. तेंचे पेंटरांक बीन हेल्प जाय जाल्यार वण्टीक पेंट मारपाक हांव वयता मगे तेंकां हेल्पाक. बेगीन तरी वयतलीं घरांतलीं. बाय गो ते पेंटींग वण्टीर करपाचें पुस्तकांचेर न्हय. मिंट आंटी कितें करता. मीस आयकतालें गो. चाव पियेता वय आयज मातशें न्हिदोनूच उरलें न्हू उठोंकूच जावंक ना सकाळीं म्हणून फोनारूच पळयता. एकूच न्हू तें आमी कोविडा टायमार खंय पळयतालीं फोनाचेर मीस वोसोंक काय मेळना आसलें न्हू. तुमीच सांगात म्हाका आतां कोवीड आहा हे बायलेक कांयच जावंक ना मागीर मिसाक कित्याक वसोंक ना. त्या भायर फोनाचेर मीस पळोवप आनी खरें मिसाक वचपाक कितलो फरक आहा. कोमिन्यांव घेवंक मेवता फोनारसून.
आनी ही कहली रीत च्या पियेता मीस पोवपाची. आनी हिका खबर तरी हा ते पातक म्हणून तिका ना फुडल्या फावटी थंयच वयतली आनी महापातकाक कमी नांव घेतली आनी तेजे व्हडले पातक करतली. हिजे दोतोनीच्या बुकार नाम दिसता 5 कायदे इगोर्जेचे. तितूनलो एक कायदो होली डेज ऑफ ऑब्लिगेशनाक मिसाक वचपाक जाय कंपल्सरिली. डेज ऑफ ऑब्लिगेशन खंयचे? एक तर सगळे आयतार, ते भायर दुसरे डेज ऑफ ऑब्लिगेशन आसात जशे की तितूनलो एक क्रिसमस. तुमकां सगळे डेज ऑफ ऑब्लिगेशन जाणा जावंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चॅक करात. आतां कोण बरो ना की इगोर चडूच पयस आसा ओ मीस ना जाल्यार चलता, बट अहें न्हू बेश्टेच वचनासतना रावप. बरें दिसलें तुमगेर इतले दीस रावन. थँक्यू तुमकां इतले दीस आमकां दवरली म्हणून तुमगेर. ग्रॅन्डमा आमी आनीक थोडे दीस रावया. ब्रिजीट आंटी बरी मज्जा येता रावपाक. आनीक दीस? ना म्हणजे ते बी घर तुमचें बंद उरता न्हय. वय रावत न्हू आनीक थोडे दीस. आमकांय बरें दिसता कोण आसत जाल्यार अहो. आनी तुमची संवय जाल्ली आमकां. आतां तुमी इतलो फोर्स करतात जाल्यार चल आनीक थोडे दीस रावया. मामी हे कितें केलें तुवें? मोदी तोंड कित्याक घालूंक जातलें गे तुका? आगो म्हाका चडूच खबर आसली खरेंच रावतली म्हणून. बेश्टें म्हटलेलें आतां कोण घरा येता तेन्ना म्हणटातूच न्हू रावत म्हणून. ती रावली न्हू. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार व्हिडिओ शेअर करात. कमेंट करून सांगात म्हाका तुमचो फेवरेट पार्ट व्हिडिओचो. चॅनलाक सबस्क्राईब करात आनी मेळया दुसरे पार्ट असलेच व्हिडिओन. बाय बाय. मोग आसुंदी.